मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो भायरनी तांदूळ दवरलेले, ताका मातशे किडे पडला म्हटल्यार मातशें वतान दवरया. वत खंय दवरला, पळोवया केन्ना वत आतां. ओके, जस्ट येयला हावज हेल्पर येयला, घरची कामां जाली. सो तिका आयज सांगला हांवें ज्वारीचे भाकरी करपाक, कित्याक हांवें ते पीठ ऑर्डर केल्लें न्ही ज्वारीचे. सो तांदळाचे खावन खावन वाज येयलो म्हटलें आयज तिका ज्वारीचे कर म्हटलें. सो तुमकां दाखयता ती कशी करती. ओके, सामकें बेस्ट. आनी दाखयता तुमकां. ओके, चला. सो आयज करता ज्वारीची भाकरी. हेज्या पयलीं आमगे तांदळाची भाकरी करताले. सो म्हटलें आयज ज्वारीची भाकरी कर म्हटलें. सो हांगासर पळय पीठ घेतला आनी उदक दवरलां हांगा गरम करपाक. ओके, जशें ती करता न्ही, हांव तुका शेअर करता आयज. तितून घालता मीठ घालता. सो बरें अशें आमकां कालोवन घेवंक जाय. सो उदीक न्ही चड बॉयल करूं ना, मातशें गरम करून घेतला आनी ताका बरें कालून घेता ती. आनी सद्या न्ही उदक न्ही खूब गरम आसा. सो हांगासर गरम उदक घेतला आनी हांगासर हें आसा थंड उदक. थंड उदक घेतला. आतां बरें अशें ती मिक्स करून घेता. सो अशें न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो आता न्ही पीठ ती बरें कालून घेता. और बीच बीच में आप ठंडा पानी लोगी? नहीं, सिर्फ यही पानी अशें कालून घेवपाचें. सो तुम्ही पळोवंक शकता जितलें उदक घातलें पळय तितलेंच. तो आप कितना कप लिए आपने, मतलब अंदाज? अंदाज ये 1.5 कप वाटी से वाटी एक डेढ़ वाटी घाताले तेजे. कळ्ळें पळय, ऑलरेडी तेजे डव जाल्ले आसा रेडी. आतां एक तुमकां दाखयता हांव ती कशी करता ती. हें पळयात, सुका पीठ घेवन न्ही ते पळय ती अशी करता. गॅस लगाओ अभी, कि तापपाक टाइम लगता है, जरूर मैं लगाती हूँ. लोग पूछते हैं आप आके बनाओगे हमारे घर फरवरी में, अगर कोई बोलेगा तो? परवारी कैसे जाऊं, तू लेके जायची. हय, तिच्याकडे गाडी बी ना न्ही, ती चलोन वयता, कामान चलोन येता. सो म्हाका न्ही खूब जाण अशी कमेंट करताली की घरा येवन करतले का म्हणून, पण तिका न्ही पयस ती येवपाक सोदना, की ते गाडी बी कांय ना न्ही ताका लागून. इधर कोई बोलेगा तो करूंगी. हमारे कॉलनी हय पळय कितें पातळ केलें पळय न्ही. ती लाटणी बिटणी काय यूज करना, हातीनूच. हे पळय सो तवो आनी बरें तापोवन घेतला आनी आतां बरें फ्राय करून घेवपाचें. सायज पळय कितले व्हडले हेजे, जस्ट इल्लेशी डव घेता ती आनी सायज पळयात. आनी वयर न्ही थंड उदक अशें मारपाचें. सो हें पळयात जाल्लें आसा. बरें सॉफ्ट जाला हें पळयात. आनी गरम गरम आसतना खाणे कच्चे आहे ना भाभी. गरमूच खावप तें बरें येता. ताका दिला हांवें पीसीस घालून. अच्छी लग रही है ना, ऐसा करने का. बरें. सो ताका ही भाकरी हांवें बारीक बारीक पीसीस करून ते खावयता. बरें हातीन काय खायना, थंय उडयता. सो पळय खाता. घे. सो जस्ट ती गेली भाकरी करून. हें पळयात, हें पळय करून गेली ती. चड सांगला हांवें एक 10 सुमार कर म्हणलें तिका. हें पळयात बरें सॉफ्ट जाला. ओके, अशें कपड्यान बांदून दवरला तो जालें. आनी खूब जाण विचारताले की परवरी बीन घरा बीन ती येतली,
तिचे कडेन गाडी बीन ना कळ्ळें न्ही. सो आमच्या कॉलनीन कोणाक जाय जाल्यार ती करून दितली, पण तेका तेणे गाडी ना न्ही, ती ट्रॅवल कशी करतले. सो तेका लागून आनी तिजें न्ही इतलें म्हाका एक बरें दिसता. इफ तिका सांगलें न्ही 10 कर म्हणून ती सामकें 10च करता भाकरी. 15 कर म्हटल्यार सारकें 15च करता, एक एक्स्ट्रा कमी ना तेजें. म्हणजे तांकां तिका न्ही सामकें अंदाज बरो कळटा तांकां कितलें करपाचें तें. सो हांवें तांकां 10च कर म्हटलें की मागीर तशें उरता बीन न्ही, फ्रेश करपाचें जाल्यार खावपाचें. सो आयज हांवें केला चिटकीची भाजी. दाखयता तुमकां आयज आमच्या घरा मेन्यू कितें आहा तें. चिटकीची भाजी केला, बरें मस्टर्ड ऑयल घालून केला हांवें. आमी केन्ना केन्ना मस्टर्ड ऑयली इन्क्लूड करतात डायटीन कळ्ळें न्ही. दाखयता तुमकां. आनी हांवें मुगाचो रोस केला, स्प्राउटेड मूग, आनी ताका बरें लसणाचो फोण्ण मारला. दाखयता तुमकां आयज. सो हे पळयात स्प्राउटेड मूग करी केला, आनी तातूंत हें घातलां ते गेड्डे म्हणटात न्ही, ते रावंड आसता पळय ते घातला, आनी ताका बरें लसणाचो फोण्ण मारला. सो आईक म्हटलं मातशें चडूच कर, फाल्यां बी उरलें न्ही. म्हाका हें खूब लायक. फक्त हेका न्ही लसणाचो फोण्ण पडोंक जाय जाल्यारूच तें बरें. हें न्ही इशुकाक काडून दवरला. मूग शिजयल्ले पळय, हितून मीठ ना हितून. मीठ घालच्या पयलीं न्ही आईन काडून दवरला हें उदक, थोडेशें मूग आनी हें गेड्डे म्हणटा पळय ते. सो ताका तें बरें मागीर हांव स्मॅश करतलें आनी ज्वारीची भाकरी वांगडा ताका दितलें. ज्वारीची भाकरी मातशें ताका सोक करतलें आनी ताका खावयतलें आयज. आनी हांगासर भाकरी वांगडा केला आयज. असं गरम आहा. जस्ट आत्तां भाजी केल्या हांवें, चटपटीत केला. पळय चिटकीची भाजी बरें चटपटीत केला आयज. सो भाकरी वांगडा बीन न्ही बरें चटपटीत कितें आसूंक जाय जाल्यार तें खावंक बरें लागता. ओके. सो जालें आतां हांव शावर घेता. म्हाका न्ही आयज इशुकाचें 8 मंथ सेलेब्रेशन करूंक जाय. बरेंचें केक कितें करतलें हांव बारीकशें, आनी सांजचें हांव करतलें फोटोशूट. ओके. हांव वयता, तो न्हिदला, तो उठोवना आजून. घरचीं सगळीं कामां जालें. सो हांव शावर घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो इश्वीक न्हिदला. सो आतां कितें करता, तो परत थंय वयता वायर हात लावपाक. सो म्हटलें हें हांगा दवरलां. सो हें दवरलें न्ही ताका वायर हात लावंक मेळना असलो. सो अजून हांवें तें फर्निचर तें लिप तें कितें लॉक तें लावना अजून. शू मातसो बिजी आसा, सो ताका लागून. ओके. सो आयज हांव करतलें एक बारीकसो केक, म्हणजे डिफरंट टायप केक करतलें आयज. इशुकाक 8 मंथ कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आयजूच हांव फोटोशूट करतलें कळ्ळें. सो हांवें आयज ब्लिंकिटांतल्यान थोडेशें सामान ऑर्डर केलें. आतां चडशें हांव ब्लिंकिटांतल्यान खबर आहा जस्ट सामान अशें ऑर्डर करता, भाजयो बी ऑर्डर करना. सो आयज शिव ना कितें करतलें. सो म्हटलें हांवें म्हाका जाय आसलेलें स्ट्रॉबेरी ऑर्डर करया. म्हटलें पळोवया हेजें बरें येतलें काय ना. पळोवन घेता पळय तें सामान बरें आसता, हेका न्ही आमकां पळोवंक मेळना न्ही. सो हांवें स्ट्रॉबेरी ऑर्डर केलें आनी एक टेंडर कोकोनट ऑर्डर केलें. टेंडर कोकोनट कित्याक ऑर्डर केला हें तुमकां सांजचें कळटलें फोटोशूटाक यूज करपाक. ओके. हांव चिंतलेलें की टेंडर कोकोनट 60 रुपया ब्लिंकिटान 65. हांव चिंतलें की ते टेंडर कोकोनट धाकटे बीन येतले, बट आसूं कितें करतलें ऑप्शन ना न्ही, शिवूय ना. सो बरो व्हडलो येयला टेंडर कोकोनट आनी स्ट्रॉबेरी सामकें फ्रेश येयला. दाखयता तुमकां. अशें दिसता की आतां काडला अशें. दाखयता तुमकां. चिंतूंक ना टेंडर कोकोनट इतलो व्हडलो येतलो म्हणून. बरो येयला. उदक जस्ट थोडेशें आसा हें पळय, इतलेंच आहा उदक. आसूं म्हटलें. म्हाका दिसता भितर मलाई बीन आहा दिसता. मलाई पातळ आसा. ओके. हें म्हाका जाय आतां सांजचें फोटोशूटाक. आनी स्ट्रॉबेरी पळयात, स्ट्रॉबेरी सामकें बरें येयला. काय अशें पिड्ड्यार ना, सगळें बरें आसा. सो धुवून दवरलां हांवें. हें म्हाका थोडेशें जाय, बाकीचें मागीर खातलें एक एक काडून रित्वीक. ओके. सो आयज न्ही हांव करतलें योगर्ट केक. सामकें डिफरंट आसा. ओके. केन्ना अशें करुना हांवें खालां खुबदां, केन्ना अशें करुना. म्हटल्यार आयज करून पळोवया कशें जाता तें. बरें जातलें काय ना म्हाका कांयच खबर ना, पण ट्राय करया आयज. कशें जावं आयज कट करून तेंच खावचें पडटलें आमकां. ओके. इजी आहा खूब, थोडेशें लागता इंग्रिडियंट्स. ओके. सो करता स्टार्ट करया आमी. इशू उठोवना आजून. तो उठलो की मागीर कांयच काम जावचें ना, की आतां तो क्रॉलिंग करता, एक जाग्यार रावना, पळोवचें पडटा तो खंय खंय वयता ताका लागून. ओके. चला स्टार्ट करया आमी. सो हांगासर न्ही हांवें पळय हांगा कड घेतला. ओके. आनी हांवें हांगा चाळणेन काडून दवरला, कित्याक हेजें जें एक्स्ट्रा उदक आहा पळय तें वचोंक जाय. आमकां न्ही हें थीक जाय, म्हणजे ग्रीक योगर्ट म्हणटा ताका, थीक जाय. सो अशें तुमी चाळणेन काडून दवरात, जें कितें एक्स्ट्रा उदक आहा पळय तें पडटलें. आतां हें थीक जाल्लें आसा. सो हांगासर हांवें घेतला 1 कप. ओके. 1 कप हें आसा दही आसा. आनी लक्षांत दवरात दही न्ही आंबट आसपाक नाका, कळ्ळें न्ही. हें दही न्ही चड सार ना, कळ्ळें न्ही. सो हांगा बावल घेतला हांवें. तातूंत घालता हांव हें कड घालता. सो आतां घालता हांव 2 होल एग. सो हांगासर घालता हांव 2 व्हडलो चमचो कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप घालता हांव शुगर,
आता हे आमकां न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी स्मूथ पेस्ट जावंक जाय आनी कांयच तितून एड करनाकात. हांगासर पळयात बरें हांवें ताका मिक्स करून घेतलां आनी बरें क्रिमी टेक्स्चर जाल्लें आसा हें पळयात. सो हें जाल्लें आसा. जस्ट थोडेशेंच हांव हितून घालता वनिला एसेन्स असो ताका बरो असो एक फ्लेवर येतलो. जस्ट थोडेशेंच घालता वनिला एसेन्स. वनिला एसेन्स घालप हें ऑप्शनल आसा बस पुरो. सो बरें ताका मिक्स करून घेता. सो हांगासर आमचें हें जें बॅटर आहा पळय रेडी आसा. सो हांगासर न्ही हांवें बटर पेपर लावन घेतला. ओके घालच्या पयलीं बरें एकदां ताका मिक्स करून घेया. सो आतां आमी हितून घालून घेवया. मातशें ताका अशें टॅप करून घेता. इफ तुमगेर एअर फ्रायर बी आसलें न्ही एअर फ्रायरार तुमी करूं शकता. तें कशें जाता म्हाका कांयच खबर ना. हांवें हांगा ओवन दवरला आहा प्रीहीट करपाक एक 180 डिग्री न्ही 10 मिनिट्स हांव प्रीहीट करतलें. मागीर हांव एक 25 मिनिट्स हांव दवरतलें बेक करपाक. सो पळोवया इफ तें टूथपीक घालून पळयतलें. इफ तें जायना जाल्यार मागीर परत दवरतलें म्हणजे परत ताका वाडयतलें हांव कळ्ळें न्ही. नाल्यार म्हजें बेबिंका जाल्लें पळय तशें जातलें. सो बेकिंग करपाक न्ही हांव खूब हें आसा इतलें म्हाका जमना. ओके सो हें जावनी मागीर दवरता भितर. सो जालें म्हाजें बेक करून दाखयता तुमकां. जाला बरें. हांवें दवरला फ्रिजीन. ताका न्ही मातशें फ्रिजीन दवरूंक जाय कळ्ळें न्ही. हांवें न्ही 180 डिग्री न्ही 180 डिग्री 30 मिनिट्स हांवें बेक केलें. जाला बरें. मागीर टेस्ट पळोवया मागीर. हें पळयात अशेंच न्ही तें वयर न्ही बरें अशें ब्रावन जाता. ओके तें खावच्या पयलीं न्ही मातशें फ्रिजीन दवरूंक जाय. ओके मागीर फायनल प्रोसिजर आसा तें मागीर करतलें हांव जेन्ना आमी केक कटींग करतलें पळय तेन्ना. सो पळोवया कशें कितें जाता तें मागीर कळटलें. सो आमी फोटोशूट करता. आयज आसा बीच थीम अशें ना. Yes. हे सायडीक ब्लू कलर कांयच ना म्हज्या कडेन. It looks better. उदक दिसता न्ही. Similar to dark हय water. हे बेश्टें कितें कितें राव मातसो मातसो राव. ताल्ले बांगडे दवरता. ताल्ले बांगडे दवरता. हय सो सरितान गिफ्ट दिलेलें इशुकाक. हो तरी मेन क्रॅब Crab. सामको व्हडलो 1 किलोचो. हांगा तुजें ना Yeah, there. तो दिसूंक जाय. हांगा धरू Yeah. आं आनीक मायने हें आसा शिनात बीच सेट तितून क्रॅब बी कितें आसा तो हाडू. And I don't know. It's only door. हें एक धरुया हें खंय धरुया आमी. Nal. हार सर Over there. हांगा धरू Hmm. बेश्टें हांगा धरू. Yeah. आनी एक स्ट्रॉ दवरता न्ही. Yeah. एक स्ट्रॉ दवरता. ओके हांवें सगळें करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. नाल्यार कांय मजा ना. हें करून घेता मागीर फायनल तुमकां दाखयता. मागीर आमी केक कटींग करया. ओके चला. सो आमचो पात्रांव हांगा रेडी जाला. बिचार बरो बसला. म्हटलें ओगी आसतना ताका बिगने काडया म्हटलें केक कटींग करूं ना अजून. हांवें म्हटलें पयलीं फोटोशूट करून घे कित्याक ताजो मूड बरो आसा न्हू रे. पात्रांव हे पळय आमचो पात्रांव. हो आसा आमचो पात्रांव. काडल्या मारतलें इजबीक काडप ना. पात्रांव काडनाका रे. ताका मातशें आनी वयर आसूं ना तेंच आसूं न्ही. कशें घाल तूं काड फोटो. वाव काड काडनाका ये क्रॅब घे आं चल शिनात काड पळया. सो अशें आसा आमचें सेटअप. हे पळय हांगा 8 घातला बारीक बारीक ते स्टोन आसलेले ते बिचार मेळटा न्ही सगळे आनी सगळें दवरला पळय हांगात. सो हो बसला हांगा. आमची एग्जाम असलेली हिंदी बरें खूप विचारले. इजी आसलेलो पेपर. चशिनात काड बेगिना. बरो बसला पात्रांव. तूं सावकार. सो जालें आमचें फायनली. म्हाज्या हांवें काडले रील आं. तुवें एक काडलो फोटो. सो हांव वयता रेडी करपाक. तूं रे तूं मातसो खेळ तुज्या वांगडा. कोण. सो जालें 1 मिनट. चश्मोच दवरना. सॉरी सनग्लासीस दवरात ना काडटा ओडून. ते आसल्या मातसो दिसपाक बरो दिसता. सामको हुळहुळो आला 1 नंबर. 1 नंबर हुळहुळो. पळय
पळय उड 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 इस्वी देवा पप्पाकडे पळय इस्वी डार्लिंग इस्वी डार्लिंग इस्वी डार्लिंग एव्हरी टाइम ऑन टॉप ऑफ वयर चडला इस्वी 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 आई दुधाच्या फाटल्यात उलेता तू कितें म्हणटा रे त्या दुखोतो सॉंग म्हटलं की उगी रावलो बरो हा चल आवय गे दुखोता दुखोता म्हटलं की उगी रावलो एका चेडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलयता उलयता मोग जालो कसो आपूण आकवार म्हणून दिलो वरवाचो म्हाका फटयलो रे आयकता तसो तो काजारी म्हाका सांगोक ना इस्वी आवय देवा इस्वी जाऊन अजून I smile येऊन आउट अहो स्माईल जाल्यार तुका ते सॉंग लाय रियल ब्लूटूथ ऑन करून आवय गे दुखोता माझें तोंड दुखलें हांगासर इस्वी इस्वी डा सो ह्या प्रयात अशें हांवें स्ट्रॉबेरी कट करून घातला सो आतां आमी करया कटींग चलया कशें आसूं ना ती बऱ्या स्वीट कर स्वीट टेम्पटिंग बरी दिसता न्ही मान फॅशन हय दवरया हें नाका न्ही ना तो दे हय सो त्याला आमचो पात्रांव थंय बसला कट करपाक बिगिनर तेजो मूड बरो आसतनाच करपाचें यो ना आई यो गे आमचो पात्रांव बसला हांगा पांयाचे पांय धरून हय हय खंय आमचो पात्रांव ना पचक करून हात लायतलो यो गे हांगाच दवर तूं मातशें सायडीन राव एक फोटो काडटा तेज्या वांगडा दवर सकयल दवर पळया इश्वीक हॅपी 8 मंथ इश्वीक हॅपी 8 मंथ डियर इश्वीक हॅपी 8 मंथ इश्वीक कॅक 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 गे आ कितें केला बरें आसा बरें आसा खा 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 ना खाशी ना पुरो चड नाका ना खाशी म्हाका तोंड पळय आंबट आता यार आंबट हा रे ए स्ट्रॉबेरी दिवंक ना हांवें बरें हा बरा हां अरे इश्विका खाशीला म्हाका हां कसं ते स्ट्रॉबेरी इश्विक बरें स्ट्रॉबेरी नाका पुरो चल जालें 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 आतां हें उरलेलें आमी खावया नशें ना या हय स्ट्रॉबेरी आं कितें म्हणटा स्ट्रॉबेरी सामकें फ्रेश येयला अशें दिसता की महाबळेश्वरांतून काडून हाडला भशेन आनी आंबट ना स्ट्रॉबेरी बरें आहा सो तुमकां न्ही हांव खावूंक सांगता कशें जालें तें कित्याक हांवें फस्ट टायम केलां न्ही ताका लागून दाखयता तुमकां हें पळयात पळया कशें जालें तें सॉफ्ट जाला हें पळयात हें पळय हें पळय अशें जाला खावूंक सांगता तुमकां खावूंक सांगता तुमकां बरं बरं चल तुम्ही खाया सो हांव खाता स्ट्रॉबेरी खाया ते काबार करा ते ना तशें उरता बरं आज स्कुलाची इस्वी ते उरतालाच फुलां वर एक हा एक तुम्हाला काय निघलो फाल्यां खावं मेळटा आज उरता ते काबार फाल्यां बुधवार न्ही फाल्यां घ्या शिवनाथ समजलो फाल्यां थर्सडे म्हणून ओके जालें एक बरे भशेन फोटोशूट जालें केक कटींग जालें फोटोशूट करतना हें सगळें करपाकूच एक वर लागता आनी फोटो फक्त एक दोन मिनटाचे टेस्टी आहे मम्मी केलेले बरें हा खा 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 सो जालें इशुकाचें फोटोशूट केक कटींग फायनली खूब म्हणजे खूब टायम लागलो करपाक आमकां टायमूच मेळोंक ना म्हटल्यार आयज दोनूय करया म्हटलें सो जालें सो आतां हांव बसला रुमान भायर इशूक खेळटा सो तो बसला स्टडीज करपाक हें पळयात पेन तू दाखवले तुका कितें दाखयता पेनान बरयता तांकां आतां हें स्टार्ट केलां पेनान बरोवपाक पय हय हें पळयात तांकां आतां न्ही पेनान बरोवपाक स्टार्ट केलां शॉपार गेलो आनी पेन घेवन येयला बॉल पेन नाल्यार जेल पेन ओके सो फाल्यां पेपर आसा ओके चल सो फाल्यां पेपर आसा इंग्लीश लिटरेचर सो म्हटलें बेगीन केक कटींग फोटोशूट बी केलें आतां घेवन बसया म्हटलें ओके आतां व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता सो आयचो व्लॉग कशें आसलें कमेंट करात आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर म्हण रे बाय आय लव यू फ्रेंड्स प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल. चला बाय